कोयर पळयात. दर्यावेळांनी पाय घालूंक जागो ना. पयलीं शेकां आनी डेक बेडांनी जागो खाला आनी आतां उरिल्लो कोयराचे राशींनी. कोयराक चुकोवन वाट काडची पडटा ना जाल्यार माड्डून. चडशा दर्यादेगांनी हीच परिस्थिती. बीच क्लिनिंगाचो दृश्टी बरोबर कॉन्ट्राक्ट सोंपलो. ताका पर्यायी वेवस्था म्हणून सरकाराचे कामगार घालून परिस्थिती मारून व्हरपाचे यत्न. मात सगळे अर्देकुटे. टुरिस्टूय विटल्यात. ये क्या बहुत गंदा लगता है। अभी इधर आएंगे किसी के पैर में लग गया तो उसको भी तकलीफ हो गई, क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं, इधर तो रहते नहीं। तो आपको लगता है कि ऐसा इंप्रेशन लेके अगली बार ये जो टूरिस्ट आएंगे, अगर ये गंदा लगेगा थोड़ी हम लोग आएंगे, क्योंकि पैर में भी लगने का चांस है ना। तो इससे नीचे देख के कोई चलता नहीं, सब ऊपर देखते रहेगा। तो आपको लगता है कि क्लीन होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। दर्यावेळेर खंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो हाडूंक मेळनात. मात दर्यादेगांनी पळयल्यार वता वता थंय सोऱ्याच्या बाटल्यांच्यो कवच्यो. कोणाच्या हाताक लागता, कोणाच्या पायाक. हे गोव्याच्या सरकारने करायला पाहिजे ऍक्च्युली. आणि याच्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं की टुरिस्टाला हे चांगलं वाटेल की साफ सुथरा रहना चाहिए कम से कम? सो येणार नाही दुसरं परत कोणी टुरिस्ट येणार नाही ना परत. आता बघा इथे सगळ्या बाटल्या पिटल्या अशा काचाच्या पडलेल्या, ते पायाने घुसलं कुणाच्या, नाही का, चप्पल घालून पाय बी फाटल्यावर. मग त्यामुळे हे सगळं काढणं गरजेचं आहे काय. पण ऍक्च्युली हे सरकार आता करत नाही ना. केलं चांगलंच असणार, कारण जेवढं साफ करीन तेवढं जास्त टुरिस्ट येतात. टुरिस्ट सीझन चालू जाल्लो आसा, तशी दिवाळीच्या हॉलिडे ह्या निमित्तान अनेक टुरिस्ट गोंयच्या दर्यादेगेर येवन पाविल्ले आसा. चड टुरिस्ट चड कोयर, पूण दिश्टीचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्या कारणान तो कर काडपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन कोण ना. गव्हर्मेंटान टेम्पररी पर्याय केल्ली आसा, पूण तेंचे कडेन लोक आसा कर काडपा खातीर, तो व्हरपा खातीर गाडयो ना. ह्या निमित्तान अनेक दर्याचे देगेर आमकां कोयर आनी भरलेल्यो पिशव्यो दिसता. आतां ही पिशव्यो केन्ना वयतल्यो, टुरिस्टाचेर कितें इंप्रेशन पडटलो हो आमकां येणाऱ्या काळानूच कळटलो.